शिरोडा कल्चरल यूथच्या वांगडी माये मोगाचो नमस्कार करून तुमच्या मुखार दवरतात एक सोबीत नाटकुलें. नाटकुल्याचें नांव म्हाका माफ कर. देवान हो सोबीत संवसार रचलो. मळप आनी प्रितूम केली. दोंगर आनी दर्वो केलो. एकाच उतरान देवान सगली सोबिताय रचली. मातयेचो आदवांक रचलो. आदम एकलोच पडटा म्हणून एवेचो सांगात ताका दिलो. देवान तांकां हुकूम घातलो, तुमी पातक केन्नाच आदारी नाकात. पातक जावन आसा म्हजेर वनीत. पातकाक आनी देवाक केन्नाच पडना. एवेन आदवांक फटयलो आनी हो सगळोच संवसार पातकान पडलो. होच पातकान आसलेलो मनीस चुकी आदारता, वनीत आदारता, पोजडेपण शिपडायतात आनी आखरेक सांपडलो म्हणटूच हांव पापी, म्हाका माफ कर. असलेंच एक नाटकुलें आतां आमी आयकुया. नाटकुल्याचें नांव म्हाका माफ कर. बरोवन सादर करपी साल्वादोर मार्टिन्स, सेल्विन द शिरोडा. मोगी मोगान आसतोच वेळ कसो वेता हें कांयच सजमना. मोगाच्या बारार कितें करतात तें एकलोच रोशनार देव जाणा. हुशीस दोगां मोग करणारा मोगी एके सोबीत बागेन मोगाचे काळजाचे उलास सोडटात. सुजी, तुका सोडून गालपान वेता म्हळ्यार म्हजें काळीज खूपच दुखता. पूण कितें करचें? हे म्हजे गोंयचेच जोडेर म्हजे गोरी परिस्थिती अशीच उरतली हें सगळें चिंतून हांव गालफान वेतां. राजेश, तूं गालफान वेता म्हटल्यार म्हाका कुशालकाय भोगता. पूण दुसरे वाटेन म्हाका भिरांत दिसता. कारण तूं गालफान पावलो म्हणटूच म्हाका विसरून दुसऱ्याक आपली सांगातीन करीत म्हणून. सुजी, हे परतून उलोवन आमचो मोग ते दुबावचे तागडेन चुकी नाका. राजेश, आतांच्या काळार खरो नीज मोग पासून ते दुबावाचे तागडेन चुकतात, फकत ते दुडवाच्या बोळान. सुजी, असलें चिंतना तूं तुज्या मनान केदीच हाडी नाकाय. आयज हांव गालफान वेतां जाल्यार फकत तुका लागून. कारण तुज्या आंगार आसलेली भांगराची सरपळी पासून तुवें उगोवन म्हाका पयशे दिल्यात. हो तुजो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना. तुवें म्हजे पासत एक सरपळ विकल्या, पूण हांव तुका गोंयांत पातोच 7 भांगराचे सरपळे घालून भोंवून वयतलो. राजेश, तूं बरे भाशेन गालफान वच. हर एक म्हयन्याक 2 तोरी चिटी पुरून म्हजो उडगास कर. भिये नाका सुजी, 2च न्हय तुका हांव म्हयन्याक 10 तोरी चिट्यो धाडटलो. बरें सुजी, वेता हांव. बाय. बाय राजेश. एका चेडवाचो मोगी गल्फान पावलो म्हणटूच ताका चिटूच बरयना. ताचें काळीज सगळेंच दुखता. ती आपल्या मोग्याच्या चिटी काशेता आनीक आपल्या माथ्यार संवसाराचो भार घेतलेल्या परी जावन एकलेंच अशें उलोवप कोत्ता. राजेश गालफान गेल्यार हाय 6 म्हयने उदीकूच जाले. आयज पासून ताणें म्हाका एक चीट पासून बरोवंक ना. राजेश, हांव सदांच तुजी पुजा कोत्ताली. तूंच म्हजो उजवाड म्हणून हांव सजमताली. राजेश, तूं म्हजो उजवाड पालयता. हांवें तुजो नीज मोग केलेलो, पूण तुवें म्हाका विस्वासघात केलो. आतां हांवें कितें करचें? म्हजी गोंयची काजार जा म्हणून म्हज्या फाटल्यान लागल्यात. तांकां हांवें कितें सांगचें? म्हाका कितल्यो सोयरीक्यो आयलेल्यो त्यो हांवें फकत तुका लागून मोडल्यात. तुजो आयज ना फाल्यां बरो रिस्पॉन्स येतलो म्हणून. तूं कांयच ती करून 6 म्हयन्याचो म्हजो मोग विसरलो. राजेश, हांव तुका कांयच वायट मागोना. तुवें संवसारांत सदांच सुखी आसचो होच म्हजो आवडो. म्हाका आनी काजार नाका. हांव येते सोमदिरान वचोन म्हजो जीव दिता. सुजी, कसली भिशापणां चिंताय. देवान तुका जिवीत दिला. सोमतीरान उडकी मारून तुजो आत्मा देवचाराक भेटय नाका. तू राजेशाची वाट सोड.
आणि दुसऱ्या येड्याची इष्टा कर सोड आणि तुझा पवित्र आत्मा देवाक भेटोय. होय, तुझा पवित्र आत्मा देवाक भेटोय. होय, माझो आत्मो देवान रोचला. हांव तो देवाक भेटयतली. आयजतान हांव राजेशाची वाट सोडटली आनीक दुसऱ्याक म्हजो सांगाती करतली. घराब्यान कसलें ना कसलें दूख आसताच. दूख नासतना एकूय घर मेळना. सूख सोदल्यार तुका सुखूय मेळना. अशेंच एका घराब्यान अशें घडटा. हांवें म्हज्या व्हडल्या पुताक काजार केलो. आतां आमी सुखान जेतात. म्हजो धाकटो पूत सारकोच लफरपणां करता. आयलेल्या दिसा सोरो पिवन घरा येता. पाय एकलोच कितें उलयताय आनी कितें चिंताय? बाबा मायरोन, आमचो सागर ह्या दिसांनी. पाय आमी कसलोय तरी उपाय काडून ताका सुदरावंक जाय. होय रे बाबा, हांव सदांच ताच्या पासत देवा लागीं मागता. तो एक बरो मनीस जावंक. पळय, तुम्ही म्हज्या पासत देवा लागीं मागो नाकात, फकत तुमच्याच पासत मागात. कारण त्यो मागता तितल्याकय दिलेलें जाल्यार आमची मेलेली आयज घरा येतली आसले. सागर, पायक तुका रेस्पेद दिवंक गमता? अरे म्हज्या भावा, जाका रेस्पेद घेवंक कळना ताका रेस्पेद दिवंकूय फावना. सागर, तोंड बंद कर तुजें. कित्याक नासलेलो रेडो खंयचो. पळय, तुवें म्हजें तापट मारलें, मार पळय, आनीकूय जाल्यार मार. कारण बेबद्याचेर कोणूय मारता न्हय. कितें म्हजें तापट मारून तूं भितर गेलोय? सागर म्हजे भावा, आमच्या मायच्या फाटल्यान पायन आपल्या रक्ताचें उदक करून आमकां पोसले, फावो ते शिकोप दिलें. पायन आज पयलेच फावट तुजें तापट मारला जाल्यार तुज्या वायटाक न्हय, फकत तुज्या बऱ्याक. सागर, हांव तुज्या लागीं मागतां, हे तापटा उदेशी तूं एक बरो मनीस जाव आनीक ती लोफरपणां सोडून दी रे म्हज्या भावा, सोडून दी. निर्भाव, कितें बरें आनी कितें वायट हें चिंतूंक म्हाका गिन्यान आसा. पायन म्हजें तापट मारपाची आजुनूय म्हजी पिराय उरोंक ना. जाणा रे म्हज्या पुता, तुजेर तापट मारूंक तूं एक दुदाचो भुरगो ना. तूं वाडोवन एक जवान जाला. हे हांवें तापट तुज्या बऱ्याक मारला जाल्यार तूं एक बरो मनीस जाव. आनीक तुका वायट दिसता जाल्यार हो म्हजो हात हांव उज्यान लासता. तूं म्हाका बोगोस. पाय, हे तुवें कितें केलें? तुजो हात? पळय, तुवें अशें करूंक फावो नासलें. म्हाका गुन्यांव बोगोस पळय. तुवें म्हजें तापट मारून म्हाका न्हिदेंतलो जागो केला. ह्या जाग्यापणाचो फायदो काडून ह्या समाजाक हांव दाखयतलो खंयचोय आवय बापूय आपल्या भुरग्याचेर रिती देखी तापट मारता म्हूण. पळय, हांव तुका भास दितां, ह्या तापटा उदेशी हांव एक बरो मनीस जातलो. पाय, आमकां ल्हान आसलेले वाडोवंक तुवें जायते त्रास घेतले. हे फुडें तुका केन्नाच त्रास पडचे ना. सुजी मातशें बारी न्हय. कितें मायरन? सुजी, हांव तुज्या लागीं काजार जाला, चड करून पायच्या वस्कोतायेक लागून. म्हज्या पायक आनी म्हज्या भावाक तुजो आदार जाय. तूं दितलें न्हय सुजी? मायरन म्हज्या गोरकारा, तांचे पासत तुवें कांयच भिवपाची गरज ना. म्हजो पाय आनीक म्हजो भाव जालेल्या पोरी हांव तांचो सांबाळ करतली. सुजी म्हजे दुये, तुजीं उतरां आयकोन आमचें पोट भरलें. मुनये, तुजीं उतरां आयकोन आमचें पोट भरलें खरें, पूण कोण्यानी करूं केन्नाच विसरो नाकाय. सागर, ते पासत तुमी वयर सकयल जावची कसलीच गरज ना. ही तुजी उणी आसतना. सुजी म्हजी घरकान्नी, हो आमचो घराबो एक देव मंदिरा सारको घराबो जावं दी. पाय, सुजी, हांव मातसो भायर वचून येता. बरें सुजी, बाय. बाय मायरन. पाय, म्हज्या एका इश्टान म्हाका नोकरी सोदल्या आनी ती म्हाका मेवतली म्हूण ताणें म्हाका खात्री दिल्या. हांव ताका मेळोन रोखडोच येता. बरें उनये. बरे भाशेन वच आनी रोखडोच यो. बाय सुजी, हांव मिसाक वता. बरें पाय, तूं रोखडोच येव. हांव हे कारण काजो जावन कुशेल जियेता. म्हज्या गोरकाराक, पायक आनीक म्हज्या देराक हांव सगळें सूख दिवंक वावुरतली.
सुजी ती खरेंच नशीबून हांव तुज्या लागीं काजा जावन म्हाका प्रमोशन मेवलें. खरेंच म्हजें गोरकारा देवान म्हजी मागणी आयकली. बॉस हांव तुका च्या वाडटा. इरमा एकलोच बसलाय आनी उनी खंय? आरे कितें जालां? इरमा म्हाका नोकरी फावो जाल्या. शाब्बास म्हजे भावा, इतलीं वर्सां बेकार भोंवन आतां तरी देवान तुजें मागणें आयकलें. उनी तूं खरेंच नशीबवंत, कारण तूं आमच्या घरान भितर सरोन म्हाका नोकरी फावो जाली. इतलीं वर्सां हांव नोकरी सोदतालो. सागर देवाचेर बावट दवर. देव केन्नाच बावट्यांक सोडिना. आनी तूं जाणें सागर, कितें उनी सांग न्हय. तुज्या इरमाक प्रमोशन मेवलां. खरेंच इरमा, कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू माय ब्रदर. उनी तुज्या हातान आसलेली च्या तूं कोणाक दितेली, म्हाका वा तुज्या गोरकाराक? सागर ती च्या म्हाका दितेली. ना इरमा, ती च्या उनी म्हाका दितेली. ना, ही च्या हांव तुमकां कोणाकूच दिवची ना. म्हाका नाका तुमचे मदीं फूट पडलेली. ही च्या हांव पियेता आनी तुमकां दुसरी च्या वाडटा. पळय इरमा, आमची उनी कितली हुशार पळय ती. तिका जाय आमी सदांच मोगान आनी भावपणान चल्लेले. खरेंच सागर? कियात ही पळय हांवें तुमकां च्या वाडल्या, च्या पियात. उनी आमचो भावपणाचो मोग एकवटान उरोंक तूं सदांच आवडटा. हो तुजो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना. उनी हांव कामाक वेता. सागर ही पळय हांवें तुका च्या वाडल्या, च्या पिये. मायरन तूंय च्या पिये. बरें उनी हांव वेता. पाय हांव कामाक वेता. सागर रातचो वेळ करी नाका. बरें पाय हांव वेता. पाय हांवूय कामाक वयतां. बरे भाशेन वचोन येयात म्हज्या पुतानो. बरें सुजी, हांव कामाक वयतां. बाय. बाय मायरन. बाय. तूं च्या पियेलो? होय बाय. बाय सुजी, हांव तुका कितें विचारूंक सोदतां. विचार पाय. कितें विचारूंक सोदता? बाय, तूं काजार जावन ह्या आमच्या घरांत तुका कितें फाल्त आसा? तुका कोणें कितें म्हटलां? ना पाय, आयज पर्यंत म्हाका कोणी कांयच म्हणोंक ना. तुमी म्हाका दितात तो मोग म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जावचो ना. तुमचो मोयपास हे म्हज्या काळजांत सदांच उत्तरलो. बाय सुजी, तुमी सदांच कुशल आसलेली म्हाका जाय. बरें बाय, हांव मिसाक वेतां. बरें पाय, तूं रोखडोच यो. हे घरान म्हजो इतलो मोग कोत्तात ताचेर विसर घालूंक म्हज्यान केन्नाच जावचें ना. कोण तूं? हे भितर कोण तूं? हाय, तूं हांगासर कित्याक आयला? तुज्या हांगासर कितें आसा? तूं हांगासरलो कोण सर? सुजी तुका दिसोस म्हज्या हांगा कांयच ना म्हणून? म्हज्या हांगा गरजेची वस्त आसा सुजी. हांव आदले सुजी ना. हांव मिस फन्सेका सुजी. सांग मिस्टर, तुजी कसली गरजेची वस्त हांगासर आसा? सुजी तुज्या बरोबर कोण जायत ती वस्त? फकत तूंच जावन आसा तें सुजी. मिस्टर, कितें उलयता तें तोंड सांबाळून उलय. हांव एक काजारी बायल. म्हाका म्हजो गोरकार आसा. हांव जाणा सुजी, तूं एक काजारी बायल म्हणून, पूण तुका कशें फुटवलें? म्हाका सोडून आमच्या निरळ मोगाक तुवें कित्याक दोशी केली? म्हजें तुका कितें वायट दिसलें सुजी? हांवें चिंतलेलें आमच्या काळजां एक सासणां एकठांय करूंक, पूण तुवें म्हाका फटयलो सुजी. राजेश, आपल्या घराक आरशेची जोनेला आसतना दुसऱ्याच्या आरशेचेर फातर मारूंक उपकार ना. तूं हांगासर कित्याक आयला? म्हाका फोटूंक? आमी एकामेकाच्या मोगान आसली. कितलींच वर्सां आमी एकामेकाच्या मोगान भोवली. तुवें म्हाका नीज मोग दाखोवन तुवें म्हाका फटयला. म्हज्या मोगाक तुवें विश्वासघात केलो आनी आतां कित्याक आयला? म्हजे काजारी जिवितान फूट घालू? ना सुजी, तर कित्याक? म्हाका तुजो मोग आसा देखून. मोग? आनी कसलो? म्हजे काजारी जिवितान फूट घालता पळय तसलो? ना सुजी, म्हजें इल्लें तर आयक. जेन्ना हांव घालपान पावलो तेन्ना म्हाका एक्सिडेंट जावन हांव हॉस्पिटलांत पावलो. म्हजी परिस्थिती सारकीच गंभीर आसली. सुमार 6 म्हयने हांव स्थितीच्या भायर आसलो. जेन्ना हांव बरो जालो तेन्ना तुजो उगडास करून हांव दुकानार रडलो आनीक रोखडोच घरा आयलो. हांव गोंया पावलो तेन्ना तूं काजार जालें म्हणून म्हाका एका इश्टान म्हाका सांगलें. ही तुजी खबर आयकून हांव दुकानार रडलो. हांवें चिंतलें तरी तर हांव तेच वेळार मेळ्ळो जाल्यार काय बरें जावपाचें. राजेश, एक फोट मारतलो जाल्यार आदीच 10 फोट्यो चिंतून दवरूंक जाय. अशें तूं कित्याक म्हणटाय? तुका दिसता हांव फूट सांगता म्हणून? खरेंच हांव तुका शोभता काय सांगता? म्हाका एक्सिडेंट जावन
हांव चिंतिता भायर आसलो. राजेश हांवें तुका कितले चिटे बरयल्यो पूण तुजे एकूय चिटीचो म्हाका जबाब येवंक ना. तर हांवें कितें करचें आसलें तुज्या मोगा खातीर? हांवें कितें करूंक ना जायत? राजेश हांव काज जाल्या तूं हांगासरलो वच. हांव जाणा आतां तुज्या मदीं आनी म्हज्या मदीं कांयच ना म्हूण. आमी कॉलेज शिकतना तूं म्हज्या भुरग्याची आवय जावची आसली. ते भुरगे तुवें नाटक केल्लो हें तुज्या गोरकरा गोमो जाल्यार हेजें कितें जातलें? नाका राजेश अशें उलय नाका. म्हज्या काजारी जिवितान फूट घाली नाका. हांव काज जाल्या म्हणटूच दुसऱ्याची गोरकां जाली. हें तुजें म्हाका पडोंक ना. ना तर तुवें म्हजें काम करचेंच पडटलें. काम आनी कसलें? तुज्या घोवाच्या पायक आनी तुज्या देराक कशी तरी नीव लावन हे घरांतली भायर घालचें पडटलें. ना राजेश हें काम म्हज्या लागीं केन्नाच करचें ना. हें काम तुज्या लागीं करचें ना जाल्यार आमचो लिपलो गूट. राजेश हांव म्हजे दोनूय हात जोडून तुजे लागीं मागता. म्हज्या काजारी जिवितान फूट घाली नाकाय. उगडास तर जेन्ना म्हाका गरज पडटली तेन्ना हांव तुजे थंय येतलो आनी ते वेळार तुवें म्हजें काम करचेंच पडटलें. राजेश हांव पळय म्हजो पाय येता. चल बेगीन फाटल्यान दारांतल्यान वच न्हय. येता सुजी पूण उगडास तर हांव घरा परत पावच्या आदीं तुज्या पायक आनी देराक सजमलें न्हय. हांवें कितें करूं? सुजी कितें चिंताय? तुझ्या पायक आनी देराक ना तर तुझे काजारी जिवीत दुखाचो समधीर जातलो. होय दुखाचो समधीर जातलो. खरेंच राजेश म्हजो गोठ उगडटलो ते पासत हांव तांचेर कसलेय तरी नेब लायतली. बाय सुजी तुझें कितें जालां? उगीच कशें दिसता? कांयच ना पाय कांयच ना. बाय आमचो सागर आनी मायरोन आयलो? ना पाय ते आजुनूय येवंक नात. बरें बाय हांव भितर वेता. खरेंच होच म्हाका बरो सुयोग मेवलो. पायचे चोरी घालूंक हांव पायचे सुटात पयशे घालतली. ना तर राजेश म्हजे काजारी जिवितान फूट घालतलो. पाय हो पाय ओ पाय तुवें म्हजे पयशे काडल्यात? ना गो बाय. पाय चोरी करून कित्याक फूट मागता? तुजे शिवाय आनी कोण काडटलो म्हजे पयशे? सुजी तोंड आसा म्हणून कांयचे काय उलय नाका. तुजे पयशे काडूंक हांव एक चोर न्हय. चोराकूय सदांच तोंड व्हडलें तेच परी तुका. सुजी तुजें एक बोट म्हाका चोर म्हणून दाखयता पूण तुजी उलयलीं चारूय बोटां तूं चोर म्हणून तुका दाखयतात. अरे जोड्या म्हजे चोरून म्हाका चोर म्हणटाय? तुजे पोरी गारेन बसोन हांव जेवना. कितें तुवें म्हाका जोड्डो म्हटलो? आगो तुज्या कुस्तार हांव जेवना. कितें तूं म्हजेर तापताय? हांव तुका सारकी दाखयता. मुनये तुजो हात काला दवर. हांव नॉको जालो तुजें रूप आंजाचें आनी कोत्तूप देंवचाराचें म्हूण. इतलो तेंप हांव तुका म्हजी वनी न्हय पूण म्हजी माय कशी सजमतालो. तुका इतली हिम्मत जाली आमच्या पांयचेर हात करूंक? हांव तुका बरें सोडचो ना. तुज्या गुन्यांवाचें बक्षोणें दिल्या बगर हांव तुका सारकेंच दाखयतां. सुजी तुका हे घरान हाडलेलें सुणें आमच्या घरान असले दोनयाचेर हात करूंक तुका कोणें परवानगी दिल्या? तुज्या घोवान वा तुज्या पायन? तांकां हांव कोणाकूच बरें सोडचो ना. ह्या उगडासाक हांव तुका एक उज्याचो दाग दितां. नाका बाबा तशें करी नाका. पाय ताणें तुजें तापट मारप आनी हांवें दोळे दापून पळोवप हें केन्नाच घडचें ना. तुका पांयचेर हात उखलूंक जाय न्हय. हांव तुका दाग दितां. ह्या दागाचो जिवीतभर तुका उगडास उरतलो. नाका सागर तशी करी नाका. म्हजी चूक जाली. म्हाका गुन्या बोगोस सागर म्हाका गुन्या बोगोस. असले चुकीचे तुका बक्षोणें ना. ह्या वेळार तुका कोणूच पावचो ना. हांव तुका दाग दिवंक वेतां. ओ नुस्त्या सागर म्हज्या बायलेचेर हात करूंक तुका कोणी सत्य दिल्या? तुजे बायलेक आमच्या पांयचेर हात करूंक कोणें परवानगी दिल्या ताचो म्हाका पयलो जबाब जाय. सुजी तुवें पायचेर हात उखललाय हें सत? ही जावन आसा फूट. हें जावन आसा सोप. जाणा म्हजे गोरकारा हो तुजो भाव म्हजे कुडीक हात घाल सोदतालो आनी तुजो पाय? बाबा ही जावन आसा फोट. पाय हे तुमचे हांव स्वत मानचो ना. कारण म्हज्या कास तळ्यांनी तुमकां हांवें पळयल्यात. तुमी म्हजे बायलेक कोण पळय त्रास करतात पळय ते. इरमाव खरो ते सोत मानूक जायतोच फेड लागता पूण फोट आसतली सोत रोखडेच मानतात. ते मनीस जावन आसात तुजे सारके.
असल्यो फिलोसॉफ्यो म्हाका सांगो नाकाय. आणि असली शाणेपणा तू मजात आहे उलयना काय. तशें जाल्यार आत्ताच्या आतां तू म्हज्या घरांतलो भायर सरून वच. इरमाव, हे घर तुझें न्हय. हे घर जावन आसा म्हज्या माय पायचें म्हणटोस. नाका जाल्यार तूंच हें घर सोडून वच. बरें, हांवूच हें घर सोडून वेतां. सुजी, आमची तयारी कर. बरें जालें, आदींच हांवें फ्लॅट बुकींग करून. उगडास दो सागर, हे फुडें तूं म्हजो दुस्मान आनी दुस्मानूच उरतलो. सुजी, चल आमी फ्लॅटान वचुया. सुजी, कितें चिंताय? हे घर सोडून तू फ्लॅटान वचो नाका. राजेश, तुझ्या जिवीत काट्याचो मुकुट कोत्तलो. तुझ्या मदें लिपलोलो गोट तो तुझ्या घरकाराक सांग आनी ताच्या लागीं माफी माग. सुजी, कितें चिंताय? चल आमी फ्लॅटान वचुया. नाका मायरन, आमी फ्लॅटान वेची न्हय. फ्लॅटान वेची न्हय? कित्याक सुजी? हांव आसतना तुका इतले त्रास कोत्तात? ना मायरन, ताणी म्हाका कसले त्रास करूंक नात. हांवें तांचेर बेश्टेच बोगलाण घातलेली. तांचेर बोगलाड घातले आनी कसले? होय, हांव तुका सोद तेच सांगता. हांव आंकवार आसतना एका चेड्याच्या मोगार आसली. ताणें म्हाका विस्वासघात केलो म्हणून हांव तुजे लागीं काजत जाली. आतां तो हांगा येवन ताणें म्हाका धमकी दिल्या. तुमचे भावा मदीं फूट घालूंक ताणें म्हाका सांगला. ना तो तुका जिवेशी मागतलो म्हणून ताणें म्हाका बेगडायला. मायरन, म्हाका माफ कर. हांव चुकली. पाय, सागर, म्हाका बोक्षात. कातक्या, तुजे चुकीचे तुका बॉक्स सोडेना. आत्ताच्या आतां तू म्हज्या घरांतले भायर सरून वच. पाय, सागर, हांव चुकलो. म्हजे बायलेचे आयकोन तुमकां वायट उतरांनी पाचारले. म्हाका माफ करात. आगो, तूं रावना कोणाक. तुजे वाटेक तूं लाग. वेचे आदी सांग, कोण तो मनीस म्हाका जिवेची मारूंक सोदता. राजेशान म्हाका धमकी दिलेली. हांव वेता मायरन, तुमचे दोळे मुखारले हांव वेता. सागर, पाय, तुमी कुशाल रावत. हांव पयस वेता. हांव म्हजो जीव पडटा थंयसर वेता. म्हाका तुमी बोगशात. उणये, हे घर सोडून तूं वचो नाका. आमी सगलीं पातकी मनशां. आमच्या मदें चूक घडटाच. पूण जालेली चूक परत करूंक उपकारना. बाय सुजी, तुका धमकी दिलेली जाल्यार आमकां कित्याक सांगोक ना? आंकवार आसतना अशें जायतेंच घडटा. पूण काजार जातूच सदांच आपल्या घरकाराक विस्वासी रावंक जाय. पाय, सागर, तुमी ताका बोगशात. हांव ताका केन्नाच बोगशीचो ना. केन्नाच ना. बाबा मायरन, चुकलोल्याक बोसोणें दिवचें हें आमच्या धर्मान आसा. तूं ताका बोगोस. इरमाव, जेजून जिदेसाक पासून बक्षिलो तूं एक बोगोस न्हय आनीक देवाक आर्गां दी. मायरन, आदी हांव चुकली जायत. फुडें हांव केन्नाच चुकची ना. आमचो एकवट हांव सदांच सांबाळटली. हांव चुकली. म्हाका माफ कर. आयकलो न्हय हे सोबीत नाटकुलें. हे नाटकुल्यान भाग घेवपी सुजी बाय योझेफ आल्फोन्सो, राजेश फ्रांसीस डायस, पाय इनासिओ डी सिल्वा, सागर सांतानो कुलासो, मायरन साल्वादोर मार्टिन्स, सेल्विन द शिरोडा.